Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. 2023-24 या वर्सा GSTP भितर 2022-23 च्या तुलनेत 10.33% इतली विक्रमी वाढ जावन गोय राज्य 1 लाख कोटी रुपयाचो आंकडो पार करतले असो अदमास आसा. The gross expenditure is projected at the rupees 26,844.40 crores, which is a rise of 9.71% over the estimates of the 22-23. विविध केंद्र पुरस्कृत योजण्यो आणि केंद्रीय योजनेच्या अंतर्गत आयज मेरेन राज्याक केंद्रा कडल्यान 1931 कोटी रुपयाची केंद्रीय निधी प्राप्त जाला. केंद्राच्या निधीचो पुरवठो वाडोवपा खातीर म्हज्या सरकारान कन्सल्टंट नेमून नव्यो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रल स्कीम सोदपाची आनी सध्या चालू आशिल्ल्या भारत सरकारच्या केंद्रीय योजना गती वाडोवपा खातीर प्रक्रिया सुरू केल्या. आयज मेरेन सरकारान विविध खात्यां कडल्यान संबंधित 50 नवे प्रकल्प येवजण्यो सोदून काडल्यात. सभापती महाशय, गोवा रायट ऑफ सिटीजन टू टायम बाउंड डिलिव्हरी ऑफ द पब्लिक सर्व्हिसेस ॲक्ट ह्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून कामचुकार सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर कर कारवाय करपाची ह्या निमित्तांत हांव जनतेक गवाय दिता. एक ऑनलायन पोर्टला मार्फत ह्या गजालींचो नियाळ घेवपाचेंय काम जातलें. स्पीकर सर, I have increased the allocation of the health sector from 1,970.20 crores in a financial year 21-22 to rupees 2,324.65 crores, indicating an increase of 18%. मानाधिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हाणे सगळ्या सवाय दरान क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन मेळची हो हावेस दवरला. त्या नदरेंतल्यान हांव GMC कॅम्पस जेनेरिक जनऔषधी केंद्र स्थापन करपाचो प्रस्ताव दवरता. हांवें भौशीक बांदकाम खात्यांत 28.03 वाड करून 2,687.54 कोटी इतली तरतूद केल्या. स्पीकर सर, my government will formulate Green Goa Policy 2023 to achieve goal of the environment subsidy, which is very crucial for the coastal state like Goa. Under this policy, my government proposed to procure all incremental power for the state from the green source without additional financial burden. We are successfully in agitating our case for Madhai Water Management Authority Pravaha, and which will help us to stop any illegal diversion by Karnataka. In meanwhile, we are also exploring and coming out of the appropriate plan for utilizing of the waters from the Madai Basin for the benefit of the people. We have projects and which are planned and will be taken up upon the following the legal procedure. Our project will be in accordance with the provisions of the environmental law. The department has planned to harvest 75 lakhs cubic meter of the water supply and 250 MLD of the raw water, an estimated cost of rupees 300 crores to ensure uninterrupted water supply to the North Goa district. And while the Tirali canals are closed for the annual repairs of the unforeseen bridges. 22-23 आर्थिक वर्षात मिनरल ऑक्शन रूल 2015 प्रमाणे सुमार 25 मायनिंग ब्लॉकचे आम्ही ई-ऑक्शन करतले. ह्याच्या सहित खाण लीज वाठारा भायर आशिल्ल्या डंपांची पावणी करपाचो वावरूय आम्ही करतले. हाज्या खातीर आमकां 1,000 कोटीची येणावळ येवपाची शक्यता आसा आणि हातूंतल्यान मोठ्या प्रमाणात एम्प्लॉयमेंटूय जनरेट जातलो. सभापती महोदय, रान खातें सगळ्यात संरक्षीत वाठारांनी इको टुरिझम स्थळां तयार करप, देखरेख आनी संचालन हातात घेतलां. राज्या भितरल्या वाठारांतल्या पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर नेचर स्केम, टुरिस्ट सर्कीट आनी ट्रेकिंग, वायल्ड लायफ सफरी, सुकणी पळोवपाच्यो भोंवड्यो आदी पर्यावरण पर्यटन सुविधाक लागू आशिल्ले नेम आनी मार्गदर्शक तत्वां प्रमाणे प्रोत्साहन दितले आनी थळाव्या लोकांक ताच्या दरात फायदेशीर रोजगार संधी मेळोवपाच्या नदरेन सक्रियपणान वांटो घेवपाक सहभागी करून घेतले.